कित्याक जायते फावटी आमी हेरांची कानेशिमारी काडटा. तो कालें करता, ती कालें सांगता, ताणें कालें केलें, ताणें अशें केलें आनी अशें केलें, ताणें अशें सांगलें तशें सांगलें आनी तांच्या पथकाचे लायक तांच्या पथकाचे बरो बरकोटी आमी ओवन आसा. त्या देखून आमची जडाय चड आनी चड जावन आसा. आमकां कोणाचें लॅक दिवंक ना दुसऱ्यांची. त्या देखून हेरांची जडती करची, हेरांचे पथकाचे वजें आमच्या माथ्यार वोवचें आनी आमचो दीस पाड करचो, आमचो संतोश नाश करचो तें गरज ना. त्या देखून जेजू आज सांगता बक्षिया. आज हे सर जें कितें आसा तें तर जेजूच्या पांयां तळी आमी दवरया आनी बक्षूंक शिकया आनी बक्षाडे स्विकार करया. एक दीस एकलो संन्याशी वा गुरुजी न्हंयच्या तडीर बसून ध्यान करतालो. आनी अशें तो ध्यान करनासतना न्हंयचें उदक वयर आनी वयर आयलें. एकाच सणें पावस आवरायल्ले भशेन आनी तितल्यार त्या उदकाच्या लोटाक एक इच्चू, स्कॉर्पियन म्हणटात, थंय वळोन आयलो आनी आपणाचो जीव वाचोवंक तो प्रयत्न करतालो एका खोलयेर रावन. आनी हें पळयल्लो तो संन्याशी त्या इच्छूक आपणे बचाव करूंक जाय, तसो जीव सांबाळूंक जाय म्हणून लागीं येता आनी त्या इच्छूक काडून वयर घालूंक प्रयत्न करता. आनी जितले फावटी तो आपणाचो हात थंयसर मुखार ओड्डिता, इच्छू थंयसर ताका साबोवंक पळयता. अशें 2-3 फावटी घडलें. आनी अशें हो संन्याशी ताका बचाव करूंक प्रयत्न करनासतना आनी एकलो वाटसुरो थंयसर हें पळोवन उंच आसलो आनी लागीं येवन म्हणलो, तूं कितें करताय? आनी तो संन्याशी म्हणलो, म्हाका ह्या इच्छूचो जीव बचाव करूंक जाय, पूण जितले फावटी हांव ताका बचाव करूंक वता तितले फावटी तो म्हाका साबोवंक पळयता. आनी तो वळतो वाटसुरो म्हणलो, सापसो जावन आसा स्वभाव त्या इच्छूचो, तें तूं नेणाय गे. सापसो जावन आसा स्वभाव त्या इच्छूचो. आनी तो वळतो संन्याशी म्हणलो, ताचो स्वभाव सापचे जावंक पुरो, पूण म्हजो स्वभाव ताका बचाव करचो. ताचो स्वभाव सापसो देखून हांवें बचाव करचो, म्हजो शेगूण फाटी दवरी जाय गे वा नाश करी जाय गी. ना, हांव ताका बचाव करतलो म्हणलो. मोगाळ भाव भयणीनो, सापचो स्वभाव इच्छूचो जाल्यार तुजो आनी म्हजो स्वभाव तरी कसलो? इच्छू बरी एकामेका सापचो गी वा बोगसूचो वा बचाव करचो वा हेरां विशीं राग हगे मसूर दवर तांकां नाश करचो गी वा हेरांक बोगसून तांचे ते लागीं जावचो. असलो संदेश हाचे दोनी वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा. आमी कोण आनी आमचो स्वभाव कसलो जावंक जाय म्हणून आयची वाचपां आमकां जागयतात. जर तर हाचे पयले वचप तुमी आयकलें, थंयसर सांत पावल कॉलेसेकारांक बरोवन आमी कोण म्हणून आमकां जागयता. थंयसर तो सांगता, तुमी देवान विंचून काडलेलीं, आमी जण एकलीं. न्हयस इज्रायल परजा, आमी जण एकलीं देवान विंचून काडलेलीं परजा जावन आसा. तितलेंच न्हय, तुमी पवित्र आनी ताच्या मोगाचीं. आमी जण एकलीं पवित्र जावन आसा. पवित्र सक्रामेंता मुखांतर, बाप्तिस्मा मुखांतर आमकां ताणें पवित्र केल्यात, आपणाची केल्यात. त्या मुखांत विविध सक्रामेंता मुखांतर आमी ताची जावनूच उरल्या, पवित्र जावनूच आयल्या आनी तें जावन आसा आमचें आपणें. आमी जावन आसा त्या देखून देवान विंचून काडलेलीं पवित्र आनी ताका मोगाचीं. आनी तर आमचो स्वभाव कसो जावंक जाय? वॉट शूड बी आवर नेचर? आनी तें सांत पावल थंयसर सांगता, देखून तुमी जावंक जाय कनवळायचीं, दयाळायेचीं, दीनपणाचीं,
मोवाळायची आनी सोंसणिकायाची असलें काळीज तुमचें तें आसूंक जाय. न्हय रागाचें, फारीकपणाचें काळीज बगार, दयाळायचें, कनवळायचें, दिणपणाचें, मोवाळायचें आनी सोंसणिकायचें. एकामेका तो सांगता मुखारसून एकामेका सोंसून व्हरात. एकामेका दुर्सोंक कारण आसा जाल्यार, एकामेका ते राग जावंक कारण आसा जाल्यार तुमी एकामेकाक बक्षिया. आनी तुमी दितात तें बक्षणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षान बरी जावंक जाय. आमचें बक्षणें कसलें जावंक जाय? सोम्यान कशें तुमकां बक्षिलां, आपल्या दुस्पनाक बक्षिलां, त्या बक्षण्या भशेन तुमचें जावंक जाय. त्या देखून आमकां देख क्रिस्ताची बक्षण्यांत सांगता आमच्या स्वभावांत. आनी तेच जेजुआच्या वांजेलांत आमकां दमून सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो तुमी मोग करात आनी तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करात. तुमकां शिरापतेल्यांक तुमी आशिर्वाद दिया. तुमची निंदा करतेल्या पासून तुमी मागा. पोरण्या सोल्ल्यांत शिकोवण जावन आसली टीट फॉर टॅट, दांताक दांत, दोळ्यांक दोळो. पूण जेजू नवी शिकोवण दिता आनी थंयसर ताचे फाटलावदार जुदेव अजाप पावता ती नवी शिकवण आयकून. जेजू म्हणटा, तुमी पयले पोरण्या सोल्ल्यांत सांगलें आयकलां, पूण आतां हांव सांगता तुमकां, तुमच्या दुस्पनाचो तुमी मोग करात. तुमकां वायट करतल्यांक तुमी बरें करात. वायट करतल्यांक बरें करात म्हूण तो जेजून आपल्या उतरांनी मा सांगलें न्ही. आपल्या करण्यांनी ताणें करून दाखयलें. कुर्सार सयत ताणें आपल्या दुस्मनांक बक्षिलें आनी आमकांय तशेंच करूंक तो आपयता. दुस्मनांक बक्षुंचें म्हणटना सुलाभ गे काय म्हणटात ना गे बक्षुंचें चड एकलो मानेस्त म्हणलो म्हाका फादर बक्षुंचें चड दुस्मनाचें नांव काडटना म्हजी बीपी वयर येता. दुस्मनाचें नांव काडटना ताची सावळी पळयतना सयत म्हाका तें पळोवंक जायना, म्हजी बीपी सडटा. बक्षुंचें कशें वय. त्या देखून जेजू आमचें जावन इल्लें कश्टांचें विसारता. दुस्मनांक बक्षूंक, तांचो मोग करूंक, तांचे खातीर मागोवंक. पूण दुस्मनां बक्षुंचें कश्टांचें वय, पूण असाध्य न्हय. जायतीं निदर्शनां हांवें दिवेत दुस्मनांक बक्षिल्लीं आमच्याच काळार. पाप जुआंव पावल दुसरो आपणाक गुळो घाल्ल्या त्या दुस्मनाक भेट करता जैलांत वचून, ताका वेंग मारता, ताका बक्षिता आनी ताचे खातीर तो मागता. आनी दोन निदर्शनां दिवची तर सिस्टर राणी मरिया समुंदर सिंगान ताका कोसोवन जुशी मारिल्लें. पूण ताचीच कुटुंबादारां, आवय बापय, भाव भयणी ह्या दुस्मनाक बक्षितात, ताका राखी बांदतात आनी आपणाचो कुटुंबाचो सांदो, आपणाचो कुटुंबाचो सांदो म्हणून ताका मोगान स्विकार करतात, भाव म्हणून स्विकार करतात. आनी आजुनूय तो समुंदर सिंग त्या कुटुंबान तांचे सांगात आसा. त्या देखून बुकसूंक जायना म्हणलें ना. मिसेस ग्लॅडिस्टेन आपणाच्या गोवाक आनी भुरग्यांक जिवेशी उलपयल्या त्या दुस्मनांक ती बक्षिता. आनी असली जायतीं निदर्शनां तुमी वाचून, पळोवन, आयकून जाणात. त्या देखून दुस्मनाक बक्षुंचें असाध्य न्हय, पूण कश्टांचें खंडीत. त्या देखून देवाची कृपा, बेसांव खंडीत ह्या दिशेन आमकां जाय. आमच्याच शक्तीन, आमच्याच बळान दुस्मनाक बक्षूंक वा मागोवंक आमी शकचे ना. आनी आज आमी आमच्याच बोवारी, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा वाड्यांत, फिरगजे समाजांत पळयता तर ना बक्षण्याक लागून कितलें पुराय घडटा. ना बक्षण्याक लागून कितलींशीं कुटुंबां आज विभाड जाल्यांत, नाश जाल्यांत. घोव बायलां मदें थंयसर वेगळासर जाला. इश्ट एका तावन आनी एकलो पयस गेला. राष्ट्रां मदें झुजां चलतात. तितलेंच न्हय, जैलाक तुमी भेट दियात थंयसर कितलींशीं जाणां बक्षणे दिनासतना एकामेका जैलांत कुसोवन आसात, आपणाचो जीव होगडोवन आसात. तितलेंच न्हय, आनी कितलींशीं जाणां अस्वस्थ जाल्यांत, कुडीन न्हय, तकलेंत इरार जावन, विरार जावन. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी कितें करया?
पयल्यान पयलें दिसपट्ट्या जिवितांत एक बोगसूंक शिकया. जेजून सांगलां बोगसिल्ल्यान तुमकां बोगसाणें मेळटलें आनी जायते फावटी आमच्या मागण्यांत आमी तें म्हणटा म्हळ्यार पावना तें कार्यगत करूंक प्रयत्न करया. अब्राहम लिंकन थंयसर एलिसावांत जिखलो पूण जायते दुस्मान ताका आसले आनी एक दीस पत्रकर्ता विचारी की इतले जण दुस्मान तुज्या भोंवतणी आसात तांकां तूं कितें करताय, तांकां कसलो संदेश तूं दिताय. आनी तो म्हणलो आय वील डिस्ट्रॉय माय एनिमीज बाय लविंग देम फॉर गिवींग देम. आय वील डिस्ट्रॉय माय एनिमीज बाय लविंग देम फॉर गिवींग देम. हांव म्हज्या दुस्मानांक ताचो मोग करून तांकां बोगसून नाश करतलो. आमी जण एकल्यानी आमच्या दुस्मानांक नाश करूंक आसा. एक फावटी घेवन न्हय गुळो मान झूज करून न्हय बगार बोगसून तांचे खातीर मागून ताचो मोग करून दुस्मानाक आमी नाश करूंक जाय. दुसऱ्यान कोणाचेर राग हगे मोसोर दवरचे नाका वा वोवचे नाका. आमचे व्हडले प्रॉब्लेम ते व्हडली जडाय केली तुमची पळया हिसार पळया तुमी व्हरोन पळया. आमच्या जिवितांत व्हडली जडाय आमच्या माथ्यार आसचे म्हळ्यार दुसऱ्या विशयांत तांचो राग, तांचे हगे, तांचे विशयांत मोसोर, तांचे थंय कदळ तांचे थंय काल्यांक बारीकपण खाण घेवचें. कित्याक जायते फावटी आमी हेरांची कानिशमारी काडटा. तो कालें करता, ती कालें सांगता, ताणें कालें केलें, ताणें अशें केलें आनी अशें केलें, ताणें अशें सांगलें तशें सांगलें आनी तांच्या पथकाचे लायक तांच्या पथकाचे बरो बोरकोटी आमी वोवन आसा. त्या देखून आमची जडाय चड आनी चड जावन आसा. आमकां कोणाचें लॅक दिवंक ना दुसऱ्यांची. त्या देखून हेरांची जडती करची, हेरांचे पातकांचे वजें आमच्या माथ्यार वोवचें आनी आमचो दीस पाड करचो, आमचो संतोश नाश करचो तें गरज ना. त्या देखून जेजू सांगता बोगशिया. आज हे सर जें कितें आसा तें तर जेजूच्या पांयां तळी आमी दवरया आनी बोगसूंक शिकया आनी बोगसाणें स्विकार करया. मगर भाव भयणीनो नातर आनी एक सांगणी आसा बोगशी नासतना राग हगे फारीकपण घेवन चलचें वा जिवचें म्हळ्यार आपणाच्या बोळसांत उजो वा इंगळो दवरून भोंवुल्ले भशेन खंय. जर तर आमच्या बोळसांत आमी इंगळो उजो दवरल्यार कोणाक उलपयता तें पयलें आमकांच उलपयता. हेरांक उलपोवचे पयलें तें आमकां उलपयता. त्या देखून मगाळ भाव भयणीनो कोणाचें कोणें कितें सांगलां लॅक करचें नाका. हेरांच्या पथकाची लॅक दिवंक आमकां नाका. कोणा कडेन रागार आमी आसा तर फारीकपण अशें चिंतचें नाका. टिटपोट आमकां नाका. जेजू सांगता खालते जयात आनी कशें जेजून बक्षिलां त्या मापान आमी एकामेकाक बोगसूंक तो आमकां आपयता. ही कृपा तोच जेजू तुका आनी म्हाका दिवं आनी आमी जण एकली बोगसाण्याची मोगाची हातेर जावंक प्रयत्न करया. नमस्कार, हांव वॉल्टर नंदळीके. स्टोरी टेलिंग म्हळ्यार कोंकणींत आमी काणी सांगची म्हणटा हें एक आर्ट. हें आर्ट जें कोणाक गोत आसा तो जिणयेंत कसोय जिवंक शकता म्हणून आमी सगळ्यांनी आयकलां. स्टोरी टेलिंग म्हळ्यार कितें आतां आयच्या काळार कशें जायचें की म्हळ्यार उण्या टायमा भितर तुजी सगळी स्टोरी सामचें तशें जायचें. कित्याक म्हळ्यार आयच्या जनरेशनाक कोणाक पेशन्स म्हणलें ना. वॉट्सॅपाचे स्टेटसार एका मिनटा भितर तुजें स्टोरी सांगून जायचें. या इंस्टाग्रामाच्या रिलार 90 सेकंड्सा भितर, युट्यूबार 3 मिनटां भितर. 3 मिनट म्हणटना आतां तुमकां सगळ्यांक 100 वर्साच्या भुरग्यां हांव धरलें सिनियर सिटीजना म्हणशेर एक अपूर्व अवकाश आसा स्टोरी टेलिंग. म्हळ्यार कोंकणींत काणी सांगची. हाचो अर्थ तुमी काणी बरोवन सांगचे म्हणून ना. कोणेय बरयल्ली काणी तुमी वाचचेत पूण तुमकां सांगची कशी कला आसा ताजेर हुंदोन तुमकां प्राइज विन जावचो एक अवकाश आसा. वय दायजी दुबाय कोंकणी बरोवप्याचो एकतार आनी नमन बाळोक जेजू. आमकां गोत आसा इन्फंट जीजस श्रायनाचें एक कोंकणी म्हयनाळें पेपर. दोगांयनी सांगाता मेळून काणी काणी कांता म्हणलो एक स्पर्धो आसा केला. हो स्पर्धो दसऱ्याच्या रजे वेळार आसतलो आनी सप्टेंबराच्या 20 तारखे भितर, सप्टेंबराची 15 तारीख नॉर्मल पूण तुमकां एक 5 दिसांचें एक्सटेंशन दिता. सप्टेंबराच्या 20 तारखे भितर तुमी तुमचें नांव रजिस्टर करा. ओपन टू ऑल कोंकणी मनशांक. आत्तूरतावन पुत्तूर पर्यंत, बांयदूरतावन कासरगोड पर्यंत खंय जाल्यार वडना 4 कडेन म्हळ्यार तुमकां अनुकूल जावच्या खातीर कुंदापूर सरावंडींग कोण आसात तांकां कुंदापूर एरियांत तुमच्या स्क्रिनाचेर आसचे वेन्यू तुमी पळया. 4 कडेन भुरग्यांक हांव धरलें वडा पर्यंत वडा मट्टार येया.
एक स्टोरी सांगची एक कला तुम्ही अभिवृद्धी करा कित्याक म्हळ्यार तुम्ही सांगिल्ली स्टोरी ती दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर आणि सोशल मिडियाचेर प्रसार जातली आणि कोण केदना तुम्ही स्टोरी टेलिंगाक एक चड दम्म दितात तुम्ही पब्लिकार केदाळाय उलोवंक भिवचे नात पेरंट्सा कडेन हांव स्पेशली रिक्वेस्ट करता तुमच्या भुरग्यांक एनकरेज करा आणि भुरग्यां लागीं रिक्वेस्ट करता तुमच्या पेरंट्सांक एनकरेज करा काणी काणी कांता हांव तें पळोवंक येता